केंद्र सरकारान कामगार, शेतकार आणि हेर सामान्य मनशां चलयल्ल्या धोरणाविरोधान 8 आनी 9 अशे 2 दीस पुराय देशान बंद जाहीर केला. मात गोंयान एकच दीस फाल्यां 9 तारखेक बंद जाहीर केला. कामगारांच्या हिता खातीर झगडपी कामगार संघटनांनी गोंय कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स पावट्या सकयल एकठांय आयल्यात. बंदाचो पयलो दीस मंगळारा गोंय कन्व्हेन्शनाच्या बावट्या सकयल गोंयांतल्या हेर संघटनांनी एकठांय येवन पणजेन रॅली काडली. उपरांत आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा घेतली. आयच्या जाहीर सभेक सगळ्या संघटनांनी वांटो घेतलो. तशेंच सगळ्यांनी बुधवारच्या बंदाक वांटेकार जावपाचें जाहीर केलां. त्या प्रमाण बुधवारा पुराय गोंय बंद आसतलें. लोकांनी तांकां तेंको दिवचो अशें गोंय कन्व्हेन्शनाचो मुखेली सुहास नायकान सांगलें. सगळ्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या संघटनांनी उलो दिला की भारत बंदाक आमचो तेंको आसा, ऑल इंडिया जनरल स्ट्रायकाक आमचो तेंको आसा आनी गोंयांत ऑल इंडिया संप जातलो आनी फाल्यां ह्या संपाक सगळ्या स्तरांतल्यान पाठिंबो आसतलो. गोंय बंद आसतलें, बाजार बंद आसतले, ट्रान्सपोर्ट बंद आसतले, टॅक्सी बंद आसतले अशें उतर सगळ्या संघटनांनी जे ह्या क्षेत्रांत काम करता तेंच्यांनी आमकां दिल्लें आसा आनी ह्या संपाक तेंको दिल्लो आसा आनी हो संप यशस्वी जातलो. गोंयान व्हडा प्रमाणान भ्रश्टाचार चालू आसा. येरादारी खात्यानय ते चालू आसा असो आरोप करून बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान सरकाराचो निशेध करता अशें जाहीर सभेन सांगलें. सर्रासपणे वाहतूक खात्यान चल्लेलो आसा आनी ह्या भ्रश्टाचाराचो जो पयसो आसा तो दर 15 तारखेक 30 तारखेक ढवळीकर बंधूंच्या बँकेन वयता. दोन भाव ते ढवळीकर बंधू, दीपक ढवळीकर, सुदीन ढवळीकर दोगांयनी 2 बँकी ओपन केल्या. सुदीन ढवळीकराच्या बँकेचें नांव देना बँक, दीपक ढवळीकराच्या बँकेचें नांव लेना बँक. 15 तारखेक सगळे ITO इन्स्पेक्टर सगळे कलेक्शन करता. 15 तारखेक 30 तारखेक लेना बँकेन व्हरून डेपॉझिट करता आनी मागीर सुदीन ढवळीकर ती एनवलपांनी सगळे पयशे घालता आनी लोकांक वाटपाक बसता. म्हणजे तेची देना बँक आनी हेची लेना बँक सगळ्यांक उरबडून घेवप. अशा तरेन हे वाहतूक खात्याचे हे चल्लेले आसा, कारभार चल्लेलो आसा आनी ह्या गोष्टीचो खंय तरी आमी निशेध करता आनी सरकाराक सांगपाक सोदता की आयजचो जो हो संपाक एक दिसाचो मोर्चा आसात किंवा फाल्यांचो जो बंद आसात हेची शिटकावणी सरकारान घेवची आनी सरकारान जागे जावचे, वाहतूक मंत्र्यान जागो जावचो, डायरेक्टरान जागो जावचो, मुख्यमंत्र्यान जागो जावचो आनी जाता तितले बेगीन जे वाहतूकदारांचे प्रश्न हे सुटावे करपाक फुडें सरचे. जो ॲप लायिल्लो आसा जे CSC सेंटरां जी चालू केल्ली आसा वाहतूक खात्यान ती फाटी घेवची इमिजिएटली. स्किमीचे पयशे जे आसा बसकारांचे हाडून दवरलेले आसा सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून ते त्वरीत रिलीज करचे आनी बाकीचे जे कितें विशय आहा ते इमिजिएटली सुटावे करचे, नाल्यार ही आंदोलनां जी आसा ही अशीच फुडें चलत रावतली. सरकारान कशे कामगारांचे कायदे काडून उडोवन व्हड धंदेकारांक फायदो करपा खातीर नरेंद्र मोदी सरकार वावुरता हें अजित सिंग राणेन सांगलें. जवळजवळ 40-44 कामगार कायदे जे बेनिफिशियल लेजिस्लेशन कामगारांच्या कल्याणाविषयीचे कायदे असले ते कायदे नष्ट करून केवळ 4 अंक कोड दिले होते आणि या कोडान इन द नेम ऑफ कोडिफिकेशनाच्या नावाखाली एक कॅपिटलिस्ट सिस्टम ऑफिशियली हांगासर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि तशें जर आसात जाल्यार संविधानान समाजवादी राज्य व्यवस्था, लोकशाही राज्य व्यवस्था आणि त्याच प्रमाणे न्यायाचे राज्य आसा, द रूल ऑफ लॉ हे न्यायाचे राज्य आसा पळय, ह्यो संकल्पना आसा पळय त्यो देशधडे वतल्यो किंवा पायदळी चिड्डून माड्डून मस्कून उडयल्यो वतल्यो. आणि तेका लागूनच ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी जेन्ना ह्या देशांतली परिस्थिती पळयतात जावं तो GST, बारीक सारीक कामगार, औद्योगिक कामगार जे आसा, संघटीत असंघटित कामगार आसा, शेतकरी आसा, बारीक व्यापारांतले जे आसा न्ही ते वेंडर्स आसात, मागीर सर्वीस सेक्टरांतले, बँकिंग, इन्शुरन्स, पब्लीक सेक्टरांतले कामगार जे आमचे आसा, गव्हर्नमेंटचे जे आमी सर्वंट म्हणटा पळय तांकां सगळ्यांक काबार करपाचो जो आसा तो घाट हांगासर घातलेलो आसा. युनियन कधी सारकी ना, लोकांनी एकठांय कधी येवंक सारकें ना. तेंचे भारतीय संविधानांतले कलम 14तले समानतेचो अधिकार काढून घेतलेलो आसा. कलम 19तले आमकां जे फंडामेंटल फ्रिडम दिल्लेले आसा, एकत्र येवपाचो, युनियन करपाचो, जाहीर सभा घेवपाचो, आमचो व्हॉयस आसा तो सरकारा पर्यंत, जनते पर्यंत आणि न्यायालया पर्यंत पावपाचो
जो व्हॉइस आसा पळय तो व्हॉइस जो आसा आमचो गळो आसा पळय तो दाबून धरलेलो आसा अशा पद्दतीची परिस्थिती आसा निर्माण जाल्ली आसा. जाल्यार मेकलिस्टचेर आमी जर नजर मारली जाल्यार आमचो पोटापणाचो रायट टू लायफ जो आमचो जगपाचो अधिकार जो आसा हो जगपाचो अधिकार काढून घेतलेलो आसा. ताका लागूनच बसवालो चुकीना, ताका लागूनच रिक्षावालो पायलटवालो कोणच चुकीना आणि आमकां परत 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 वेगवेगळे डायरेक्ट टॅक्स, इनडायरेक्ट टॅक्स, टोल, मागीर आमकां हांगासर पार्किंगसाठी, मागीर सर्व्हिसचे टॅक्स अशा पद्दतीन डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक करांच्यो भिंती आमचेर घालून आमकां करांच्या भिंतीपणान उडयल्ली आसा. आणि अशें करता आसतना आमकां सांगलें वता देश आसा पळय देशाचो विकास जावपाक जाय. म्हाजें जाहीर आव्हान आसा ह्या लोकांनी जर देशाच्या विकासा पासून मातशे जर कुशीक रावले आणि कामगारांक तेंचे काम करपाक जर दिले, शेतकऱ्यांक जर शेतान काम करपाक जर मदत केली, औद्योगिक जो आमचो कामगार आसा ताका ती मदत जर केली जाल्यार देशाचो खरो विकास जातलो. आणि ह्या गोवा बंदाच्या निमतान सरकाराच्या दोळ्यान अंजन घालपाचें आसा. जे तुम्ही म्हणटात सगळे लोक सुखी असतात, अच्छे दिन आयिल्ले असतात, ते अच्छे दिन आयिल्ले ना हे आमकां जर दाखयतले जाल्यार फाल्यांच्या जे संप जो आसा आमी बंद जो आसा फाल्यांचो त्या बंदान तुम्ही सगळ्यांनी उत्स्फूर्त भाग घेवन हो बंद आसा यशस्वी करपाचो आसा. आमच्या बरोबर फर्स्ट संघटनेचे जे आसा पळय त्यो संघटना आसा उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतले टॅक्सी चालक आसा, पायलट आसा, रिक्षावाले आसा, कामगार संघटनांचे सगळ्यांनी आमकां उत्स्फूर्त पाठिंबो दिवपाचो थारिल्लो आसा. TTCचे जे आसा पळय वर्कर्स, बसीस आसा, मागीर ज्यो फेरी बोटी जे आसा, बँक, इन्शुरन्स सगळे उद्योग धंदे बंद आसतले तेन्ना सगळ्यांनी हो आजचो जो मेसेज आसा तो आपापल्या घरान वचून आमकां सहकार्य दिवचे आणि केंद्र सरकारचे आणि मोदीचे दोळे उगडचे इतले सांगून गोंय टॅक्सी युनियनाच्या टॅक्सीकारांच्या विरोधान वावुरपी भाजप सरकाराच्या विरोधान पुराय देशांत बंद जाहीर केला ताका तेंको आसा अशें टॅक्सीकारांनी सांगलें. आयज खुबशे कायदे असे जाल्ले आहा जे जाचक कायदे जाल्ले आसात. आमी म्हणटा खंय तरी बरे दीस येतले, बरी आमची उदरगत जातली. उदरगतीचे सोड पूण सगळ्याच कामाक लायनीन रावचे पडले आमकां. सगळींच कामां जो भ्रश्टाचार युक्त म्हणटा मुक्त तो भ्रश्टाचार युक्त जाल्ले आसा. सगळो भ्रश्टाचार कितें बंद जावना. पयशे खावपी आसा पयशे खातात, गरीब जो आहा तो लायनीन रावतात. आमचे टॅक्सी भाव आहा तेचे इतले अटी ताका विचारूं नाका. तो स्पीड गव्हर्नर येयल्लो आसा, जेन्ना इनोवा वयता तेजेर कोल्हापूर गोंयसून आनी धाकटुली ताका स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो आहा त्या कारणान ती पास जावना. पूण फाटल्यान मेन येता धाकटुलीशी आनी ताका सायड मारून वयता. आनी आमी म्हणटा रोड आमी वायंडींग करपाचे खूब व्हडले केल्या, 6 लेन 8 लेन करतात. अरे मेल्यान धाकटेच रोड दवरात, पयलीं चलयता तशेंच चलोवं न्ही आमकां. इतले खड्डे घातल्यात ताका थंयसर तुमी स्पीड गव्हर्नरची गरजूच ना. हाडां खिळखिळे करून दवरतात तुमी आनी तरी स्पीड गव्हर्नर घालतात. म्हणजे खंयच्याच वाटेन तुमी जे बारीक मनशाक आहा थंयसर ताका रिलीफ खंय तरी ताका एक चान्सीस असो दिनात तुमी. ताका लागून हे जितले म्हणून आमचे जे ट्रान्सपोर्ट गोंया जे मनीस जे ट्रान्सपोर्टान आसात ते जावं मायनिंगवाले जावं मायनिंगवाल्यांचेर मायनिंग आनी ट्युरिजम आसा म्हणून गोंयांत चलताले. मायनिंगाचे पाड घालपी थंय न्हिदल्यात आनी आतां टॅक्सीवाल्यांचेर पाड घालतात. सद्या ट्युरिजम कांयच ना गोंयांत. रशियन चार्टर आहा ते बंद जावपाचे आहा. असल्या कारणान तुमी गव्हर्नमेंट चलयतात. हे बरोचो बरो गव्हर्नमेंट चलोवपाक लागून पयलीं बारीक लोकांक तुमी बरें करप, तेंचे बरें चिंतात, बरी बुद्द तुमकां देव दिवचो. आनी मागता सगळ्यां कडेन म्हाज्या भाव भयण्यां कडेन आनी जे म्हाज्या जे टॅक्सीन आसात तेंच्यांनी फाल्यां कडकडीत बंद पाळून हे गव्हर्नमेंटाक दाखोवन दिवचें. बारीक मनीस संवसार चलोवपा खातीर बारीकसो कसलोय धंदो करून आपलो उदरनिर्वाह करतालो जाल्यार तांचे धंदे बंद करून तांच्या पोटाचेर पांय दवरला अशें कामगार नेतो पुती गांवकारान सांगलें. गेले 5-6 वर्सां जर आमी पळयले जाय जाल्यार प्रत्येक कायदो हो मोडीत काडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी तो सतत प्रयत्न करीत करीत फुडें वयतलो.
आणि हो मोडीत कायदो कित्याक लागून मोडीत काडीत आसात तर एकच प्रश्न आसा की जे गरिबा खातीर जे कामगारा खातीर शेतकारा खातीर जे प्रोटेक्शन आशिल्ले ते जर काडले जायत जाल्यार जे व्हडले उद्योगपती आसात मागीर अडानी आसत रिलायन्स आसत जिंडाल आसत जे खंयचे व्हडले उद्योगपती ह्या देशांत आसात आनी गेल्या 7-8 वर्सां भितर एकदम वयर सरलेले आसात ह्या उद्योगपती खातीर जे कायदे फायदेशीर आसा ते अमेंडमेंट करून त्यांच्या हातात दिवप हे एक षडयंत्र ह्या देशात रचलेलं आसा आणि तो निषेध करपा खातीर आतां बँक जमलेले आसात तुम्ही एक लक्षात घ्या खंयचोच कायदो घ्या म्हणजे कायद्यात आज कामगारांचे जितले कायदे आसात ते कामगारांक रिकवरी सर्टिफिकेट येतात कामगार कोर्टात केसी जिखतात जिखल्या नंतर मालक सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट आणि असे करीत त्या कामगारांक तो मरापर्यंत ते पैसे पावोवंक दिना कायद्यात 3 महिन्याच्या अंडर रिकवरी सर्टिफिकेट काढपाचे असतात रिकवरी दिवपाच्यो असतात त्यो मेळनात आणि हांचे जी मशिनरी आसात हांगाचे मामलेदार कलेक्टर आणि हांगाचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हो तर सद्या न्हिदलेलो आसा एके सायडीन मायनीचो इश्यू आसा एके सायडीन मायनीचो इश्यू ह्याच सरकारान निर्मीत केल्लो होच PSC रिपोर्ट आशिल्लो की ह्याच PSC रिपोर्टान मायनिंगाचेर सांगलेले मनोहर पर्रीकारान की 35,000 कोटी हे लुटले गेले आसात आणि त्याच पर्रीकारान 1-2 वर्सां पयलीं म्हणजे 2016 RTI अंडर एक्टाक रिप्लाय दिला की मायनिंगाचो जो टोटल जे कितें हे आसात डिस्टर्बन्सी तातूंत चोरी सुद्दां म्हणना ती आसा फक्त 3,500 कोटींची आणि जर तातूंत आनी जर कितें केलो जाल्यार तो म्हणटा इट इज निग्लिजिबल म्हणजे अशा पद्दतीचे षडयंत्र करून आमचे उद्योग बंद करप मागीर चिरे आसत रेंव आसत आमचे हे शॉपवाले आसत आज एमेझॉन यांच्या सारखे ज्यो इंटरनॅशनली कंपनी आसात तांकां एंट्री दिली देशांत हेच मोदीचे सरकार जेन्ना मोदी आशिल्लो ऑपोजिशन आशिल्लो त्या वेळार BJPचे दारो आशिल्लो विदेशी सगळे जाय आमी स्वदेशी विदेशीक धांवडोवपाक जाय आणि स्वदेशी जावपाक जाय आणि आज त्याच्या उलट आसा आज एमेझॉनच्या कारणान आज जे रिटेलर्स आसात जे आज शॉपवाले आसात त्या शॉपवाले नाबूद जाल्ले आसात आणि गेल्या 2-3 दिसांचे पेपर जर तुम्ही ऐकले जायत जाल्यार ई-कॉमर्स पॉलिसी हाडटा म्हणून गेल्या 2 दिसां पयलीं एमेझॉन आणि मेजर ज्यो कंपनी आसा फ्लिपकार्ट सुद्धा ऑलरेडी फॉरेनरांनी घेतलेले आसात त्यांच्या बिल हाडचे म्हणून त्यांचो प्रयत्न चालू आसा म्हणजे कामगारांनी रस्त्यार येयल्यानंतर तुमकां जाग येतात पूण तेंच्यांनी जर खंयचेय मालक जे आसात तेंच्यांनी जर पेपराचेर एक नोट दी जाल्यार तुमी तेजे कॉपी दितात हे आज सरकार आसा म्हणजे हे सरकार गोंयच्यो गेल्या 5 वर्सां किमान 50 इंडस्ट्री बंद जाल्ल्यो आसात जवळ जवळ 2 ते 2.5 हजार लोक इंडस्ट्रीतले बंद जाल्ले आसात जे 40-50 हजार मायनिंगात बंद जाल्ले आसात ते सगळ्यांक खबर आसा इंडस्ट्रीत सुद्धा जवळ जवळ 20 ते 25 हजार लोक कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचे हेचेर आसात ते सुद्धा नेस्ताबूद करून दवरले आसात आणि नवीन कायद्या प्रमाणे हे सगळे फ्री फॉर ऑल म्हणजे जे एम्प्लॉयर आसात तांकां सगळ्यांक फ्री करपाचो हो निर्णय ह्या सरकार घेतलो तेजो निशेध करपाक आपल्याक 13 कोटी रुपयाचे रीण बँकेचे व्हड धंदेकार फारीक करपाचे आसात ते करनात म्हूण सरकारा कडेन कायदो करपा खातीर निवेदन दिल्यार मोदीन तांचेर कांयच केलें ना अशें बँक एम्प्लॉई संघटनेन जाहीर केलां जे त्या सेक्टरांनी या 5 वर्सांनी भरपूर आंदोलनां भरपूर स्ट्रायकां केली जावं ते कामदार जावं तो शेतकामती जावं तो टॅक्सीवालो जावं तो फॅक्टरीन काम करपी ओ जावं तो बँकीन काम करपी जावं तो बरोवपी ओ जावं तो एक्स सर्वीसमॅन एक दिसा ह्या रस्त्यार पावले हे नश्ट मोदीक लागून आमी बँक कर्मचाऱ्यांनी या 5 वर्सांनी 10 फावटी आमी स्ट्रायकाक गेले न्हय आमच्या पगाराक लागून पूण आमचो जो सरकारी बँक आसा तो घट करपाक कित्याक जे मेरेन सरकारी बँक आसा ते मेरेन ह्या देशाचो विकास जावचो जेन्ना मोदी सरकार आयलो तेन्ना आमच्या देशांत 27 सरकारी बँक आसले आज 21 बँक उरल्या आणि ताका जाय आनी 3 बँक बंद केल्ले न्हय तुज्यान मग या मोगा खातीर पूण अंबानीक लागून ओ अंदानी लागून आज बँकेचेर आक्रमण सुचयपाचें आयला 21 बँको मध्ये 19 बँक आज लॉसांत आसा कारण जो बँक जो लोन घेतला
या व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी जो बँकाचो लोन घेतला तो लोन फारीक करिना. 13 लाख कोटी लोन आउटस्टँडिंग आसा. कोणाचो? माल्या पडून गेलो, यारूय निराव मदी पडून गेलो, यारूय पडून गेले, पण सरकार काय करिना. आम्ही आंदोलन करून सरकारा लागीं एकूच मागले, तुका हो लोन रिकवर करूंक जाय जाल्यार एक कायदो हाड. जे कोणा लागीं पयशे आसात, जे आमील लोक आसात, जे करोडपती आसात, जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, ज्याच्या लागीं फारीक करूंक जाता ते फारीक करिना जाल्यार ताका क्रिमिनल म्हणून पळय. सरकार करूंक रेडी ना. कित्याक सगळे सरकाराचे इश्ट, सरकाराचे इश्ट. देखून हे आंदोलन आज 2 दिसांचे हांव तुमकां सांगूंक सोदता का बँक कर्मचारी हे आंदोलन करीत रावतले आनी सरकाराक हो कायदो ठीक करूंक लायतले. जाहीर सभेच्या वेळार आयटकाचो मुखेली क्रिस्टोफर फॉन्सेकाचे निमणे सुवातेचेर उलोवप केले. मायनिंग लोकांचे प्रश्न मिटपाक जाय. कमीत कमी पगार 20,000 जावपाक जाय. मिनिमम वेजेस रिवायज जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम काबार जावपाक जाय. तशेंच ट्रान्सपोर्ट आनी इतर लोकांचे जे कश्टकर्मी लोक आहात, स्वता आपल्या पांयांनी उबे रावता, त्या लोकांचे प्रश्न मिटपाक जाय. ट्रान्सपोर्ट बिल जे कितें कायदे आयिल्ल्यात ते 2014 आनी 2017 ते सरकारान फाटीं घेवपाक जाय. FDI बँक्स आनी इन्शुरन्स आनी इतर पब्लीक सेक्टरान फाटीं घेवपाक जाय. त्याच बरोबर जे प्रायवेटायझेशन ऑफ इन्शुरन्स आनी प्रायवेटायझेशन ऑफ पब्लीक सेक्टर कंपन्यो ते फाटीं घेवपाक जाय. आमी त्याच बरी मागतात. मायनिंग क्षेत्रांत गेल्या 10 म्हयने मायनिंग बंद आहा. या 1 जानेवारी 2019 सून मायनिंगेंत जे लोक आहा, जावं ते कामगार व संबंधीत लोक आहा, स्टेक होल्डर्स, प्रत्येकाक कमीच म्हणल्यार गव्हर्मेंटान गोवा मायनिंग फंड तयार करपाक जाय. गोवा मायनिंग फंड तयार करून कमीत कमी 25,000 रुपया दर म्हयन्याक लोकांक दिवपाक जाय. जे मायनिंग कामगार आहा, मायनिंगेक संबंधीत आहा. तुमकां सगळ्यांक मानता ते? मानता सगळ्यांक? बरें. दुसरें, आयज हांगा खुबशे कामगार जांचो पगार दिवंक ना. 2 महिने 3 महिने पगार दिना मालक. आमी सरकाराक ह्या व्यासपीठा वयल्यान उलो मारता. PWD कामगारांक काल काणकोणा 80 कामगार रस्त्यार येयले. आनी खंय कामगार रस्त्यार येयले. पायरो म्हणून, निकोमाट म्हणून आनी कितलेशे कंपनीचे कामगार आयज पगार टायमार मेळना. गोवा इन्व्हेस्टर्स आनी सगळे तांकां लागून आमी अशें मागतात की गव्हर्मेंटान ताबडतोब स्पेशल सॅलरी फंड तयार करचो. स्पेशल सॅलरी फंड. कोणाचोच पगार 1 तारखेक किंवा 7 तारखे भितर फारीक करूंक ना. सरकारान ह्या फंडांतल्यान तो पगार दिवचो आनी मालका कडल्यान तो पयसो वसूल करचो. तुमकां सगळ्यांक मानता? त्याच परी आमी मागतात की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम सगळ्या डिपार्टमेंटांनी भायर मारपाक जाय आनी सगळ्या कामगारांक परमनंट करपाक जाय. हांगा सगळे विभिन्न सगळे तरेचे सगळे आपल्या गोंयचे कामगारांचे प्रतिनिधी हांगा हाजीर आहात. तांकां सगळ्यांक उलो मारता. ह्यो 8 आनी 9 तारीख जो आयचो आनी फाल्यांचो जो संप जाला तो ते डिमॉनिटायझेशनाक लागून जे त्रास जाले लोकांक, तुका GSTक लागून, गुड्स अँड सर्विसेस लागून त्रास जाल्यात आनी इतर बेकारेक लागून लोकांचेर भाशेचो दुश्काळ येयला, जो बाब मॅक्सीन हांगा उलयला. अशे सगळे जे प्रश्न तुमच्या फुडें दवरल्यात ते आमी हातीन घेवन फुडें आमी झुजतले